हे केपेंचे पुलीस स्टेशन। पोर्तुगीज तेंपावयली बिल्डिंग आता इल्ली इल्ली कोसळूंक लागल्या, सामकी दशा जाल्या। ह्या पुलीस स्टेशनाक आज एक साधे लॉकअप ना। लॉकअपाचे छप्पर कोसळ्यात वर्स जावन गेले। पळोवंक गेल्यार वयर कांयच उरिल्लें ना। पुलीस स्टेशनाचो नित्याचो कारभार असोच चल्ला। आमगे केपें पुलीस स्टेशनाची पळय लॉकअप भितर पळय ती लॉकअप तेंचे मोडले कारणान ते एक्युजडांक कुडचड्यार व्हरपा पडटा। आमी तांकां विचारलें, एक वरास बायस जालें आतां ते एक्युजडांक कुडचड्यार व्हरता ते ही मोडला तेंचे लॉकअप। तर ते म्हणटा कितें की बिल्डींग नवी येतली। बिल्डींग केन्ना नवी येतली ती खबर ना आतां। ते जाता तितले बेगीन लॉकअप ते तरी जेल तर ते लॉकअप तरी रिपेरिंग करचें आनी कुडचड्यार ते पुलीस ते जेली तांकां हेंग व्हरता पळय एक्युजडांक ते केप्याच उरतले आनीक तेंचो टायमूय वेस्ट जावपा ना पुलिसांचो। त्या खातीर हांव रिक्वेस्ट करता गोवोरमेंटा कडेन एक तर ती बिल्डींग बांदची नाजाल्यार ते लॉकअप बेगीन रिपेरिंग करचें म्हणून केपेंचें। कित्याक बिल्डींग बांदपा जाय कित्याक काय म्हणल्यार पुलिसांक कितें त्रास जाता। PSI थंय बसपा जागो ना, ती तेंची प्रपोजल कितली वर्सांचो आसलो फाटीं। एखाद्याक धरलो जाल्यार ताका दवरूंक कुडचड्यार पुलीस स्टेशनाच्या लॉकअपांत व्हरचो पडटा। पुलीस कितेंय कायदेशीर फॉर्मालिटी करतले जाल्यार ताका कुडचडच्यान परत केपें हाडपाचो। लॉकअपांतल्या गुन्यांवकाराकूच हार्डवर्क करूंक पुलिसांचो अर्दवेळ चल्लो। केपेंचें पुलीस स्टेशन हे सारकें मोडकरी जालां आनी तें मोडोन पडपाचें आसा। अशें एक तो टेंडर जावचो, केपेकारांची वीश आसली ते बेगीनूय बांदचें म्हूण आनी तें बेगीन बांदलां तेन्ना सावन जायते सेवाबायत लेगून भितर पडले मनशांक थिंगा त्रास जाता। कित्याक मार्गा हिंगा केपें सावन तुका सांवड धाडचें आनी सांवड दे तांकां कैदी करून परत तांकां इन्क्वायरी करून केपें व्हरचें। हेदो पासून तो टायमूय वेस्ट जाता आनी ते सेवाबायत लेगून चोर सारकी चोर नासलो लेगून भितर पडले तांकां सोडूंक तेंची फेमेल वावुरता पूण जायना कित्याक इन्क्वायरी जावपाक कास्तीक जाता। मुगे एक आहा सजेशन ते बेगीन बांदचें आनी तेका तरी टेम्परवारी तो टेंडर केन्ना जावन टेम्परवारी एक शेड घालची 2 रुमाक आनी ते चोरां थिंगा दवरून इन्क्वायरी करून ते खरे वो चोर वो ना ते करून तेंचे केपें जें पुलीस स्टेशन पळय आहा तें सांगताले तें आतां मोडटले आनी नवें बांदतले। नवें बांदता म्हळ्यार 2-3 कितलीं वर्सां जावन गेलीं, तेजी बांदपाची खबर ना वो ताची कांयच खबर ना। मागीर थोड्या दिसान आयकूंक येवपाक लागलें ते एक नवं पोन्नी घर घेता आनी तितून ते सगळे ऑफिस बिफीस चलयताले आनी हेजें काम चलता म्हण। आजून पासून ते टेंडर जालें म्हणटा पूण ते टेंडराची खबर ना कांय ना आनी आतां तितून भितर पळोवपाक गेल्यार एक हेजें वयली छप्पर मोडोन सकयल पडलां पूण ताजेंय ना आनी कोण धरले बिल्ले जाल्यार तांकां सांवड्डे गायले, सांवड्डे सावन आयको हिंगा हाडले। हेजें सामको गडबड आसो पूण सरकारान हेजेर कितें म्हणटा तें चोयन ही नवी इमारत जाल्यार इमारत बांदपाची आनी कितें तरी करपाचें पूण हें असली कोणता येना न्हू। एका तालुक्याच्या मेन पुलीस स्टेशनाक धड बिल्डींग ना। बिल्डींग ना ती ना, सादो लॉकअपूय ना। मॉडर्नायझेशनाच्यो गजाली करतल्या गोंयच्या पुलीस खात्याचो कारभार सध्या असो गलगलाक आयला। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक।